नमस्कार आणि योगार तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट मतदार राजा ही कार्यावळ घेऊन आयज आमी पावल्या कुडतोरी मतदारसंघात आणि जशें तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें हांगासरले जे MLA आशिल्ले अलेक्स रेजिनाल्ड तांच्यांनी रेजिग्नेशन दिवन जे काँग्रेसीन आशिल्ले ते आतां TMCन गेल्ले आसा. खूब इंट्रस्टींग आसा मतदारसंघ. लोकांक कितें दिसता हाज्या बद्दल ते पार्टी शिफ्टा बद्दल ते विचारुया. डेव्हलपमेंट विकास जाला काय ना ते आमी पळोवया आणि लोकांचे बाकीचे प्रश्न आसा किंवा बाकीच्यो पार्टीज आसा तांचे बद्दल कितें दिसता हे सुद्दां पळोवपाचो आमी प्रयत्न करूया. आणि एक गोष्ट परत एक फावट सांगता की तुम्ही मत मारतना विचार करा डेव्हलपमेंटाचो. डेव्हलप म्हटल्या उपरांत स्वताचो न्ही जाल्यार गांवाचो कसो कितें जाता तो. आणि ह्या फावटी तर खूब कन्फ्यूज आसतले लोक. म्हाकाय खबर आहा की कोणाक मारप ना. पार्ट्यो बदलतात सगळे लिडर्स. कितें जातलें काय खबर ना. पूण विचार करात तुमचेर सगळें आसा आणि खूब वत आसा सद्या. तरी आसतना आमी लोकां कडेन पावयात, विचारया लोकांक कितें दिसता ते आणि जाणा जावन घेवया लोकांचे हांगासरली समस्या कितें आसा आणि पॉलिटिकल सिच्युएशन लोकांक सद्याचे कितें दिसता ते. चला या. आमी सद्या आर्लेम खाबाशें हांगासर आसा आणि मानेश आसा आमच्या बरोबर. पयलो प्रश्न हांव तुमकां विचारपाक सोदतां. कालची बातमी आसा की हांगासरले सद्याचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड ते काँग्रेस सोडून TMCन जॉयन जाले. TMC तृणमूल काँग्रेस पार्टी. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी? ते काँग्रेस म्हाका तेगे हें म्हाका बरें लागलो ना. काँग्रेस आहलो तो दुसऱ्याक गेलो तो म्हाका बरें येना. बरें दिसलें ना अशें. तुमी कशें पळयता हे गोश्टी कडेन? सद्या न्ही MLA तो आहलोलो आतां तो रिजायन जाला. पूण अशें अर्थ असो न्ही की लोक ताका सपोर्ट करना. लोक ताजे वांगडा आहा. सो तो काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसा तर गेला TMCक जाल्यार तेजें डिसिजन कित्याकूय तरी लागून आसतलें. तो बिश्तो गेलो ना. ताका काँग्रेसान कितें तरी त्रास जाले आसतले आनी ताका दिसता की काँग्रेसाच्या सिटाचेर आपूण बसल्यार घडये आपल्याक होप ना म्हूण. पूण तुमकां दिसता तृणमूल काँग्रेस पार्टी कुडतोरी मतदारसंघात तशी आसा अशें? तृणमूल काँग्रेस कुडतोरी आसा अशें ना. पूण आमकां जाय जाल्यार न्ही आमी तें डिसिजन घेवचें पडटलें लोकांक. आमकां तो चेंज जाय. आमकां दिसता की काँग्रेसान हांगा कांय जावचें ना. कित्याक काँग्रेसा कडेन आतां कोण ना. सगळे लिडर आहले ते धांवले. आतां रेजिनाल्ड आहा आनी दिगंबर आहा आनी गिरीश आहा. आतां हे तीग जाण रावन न्ही कितें जातलें. पार्टी चलतली. हें डिसिजन आमचो लोक न्ही घडये बारीक चिंतून करतलो. आनी आयज तर आमचो लिडर आहा रेजिनाल्ड लॉरेन्स हाका तर कितें बरेंशें दिसता. तृणमूल काँग्रेसान गेल्यार कितें बरें जातलें. मे बी इट इज अ गूड डिसिजन म्हाका दिसता. गुड डिसिजन आहे तुमकां दिसता. म्हणजे लोक अलेक्स म्हणून रावूं शकता वांगडा अशें दिसता. तुमकां कितें दिसता बाई की तृणमूल काँग्रेस सोडून जॉयन जाल्या बरें दिसता? आतां सद्या तृणमूल गोंयांत येयले 2.5 म्हयने जाले. तेंचे प्रोग्रेस केला. हितूले कॅन्डिडेट आडयले. कोण व्हडले आसलेले तेंकां आयले. रुजिनान कितें केलें कॅप्चर केलें थोडे. तेच्या रुजिनाकूय तेणी कॅप्चर केलो. तुमकां ती ओके दिसता गोश्ट जावं शकता फुडें कितें? चोय तेका 15 वर्सां इलेक्शन निवडून येयलो. तेका काँग्रेसीन हें दिवं ना. कॅरू करूं ना. मान्य. कॅर केलें ना. मागीर भायर हिगा वयता ती गांव दादमे वयता खंय वयता हें बोवाळ जालो उपरांत तेका सेकंड प्रेजिडेंट केलो. बरोबर. सेकंड प्रेजिडेंट केलो आली शिकराक आनी तेका. बरोबर. आनी तो थोडे दीस रावलो. तरी पूण प्रॉब्लम हेंचे सोडणकर आनी दिगोन कामत तेका तो नाका. तेका खूब दिली नाका. हुशारकी दिली नाका. तो बाबडो तसो पयशे लागून भुल्लो ना तो. तुमकां दिसता की काँग्रेसींतले चडशे लिडर काँग्रेसूनच सोंपयले अशें? हय काँग्रेस काबार केले काँग्रेसीन मनशान.
गरीब आदमीन केलें ना, मनशान केलें ना. वोटर आहा न्ही तेंच्यानी केलें ना. वोटर आहा तेंच्यानी केलें. तुमच्या जिवार तुमी येयले, तुमी आमी दिले, तुमी काबार केले एकामेकाक सुण्या भाशेन आयले. बरोबर खूप बऱ्या तरेन एक्सप्लेन केले. म्हाका सांगा, तुमी म्हळ्यार तशें काँग्रेसीन हांगासर खुबशीं कामां करून दिवंक ना, पूण ही 5 वर्सां डेव्हलपमेंट विकास म्हणटा हांव कुडतोरी मतदारसंघात किंवा तुमच्या एरियेन जाल्या, विकास जाला? फक्त ताचो हे डांबर घाताय. इलेक्शन पावले उपरांत डांबर घाताय. आनी कोणा कितें हेल्प ऑफिसान गेलो, आयज हाड फाल्यां ते हाड. चोय मुगेले सुद्दां वोटींग कार्डाचे मुगे चेड्या गेले जप्पन ते लॉक दाखले कार्ड आनी आमी गोवायला वचून ते रिजनल तिका रावले. तुगे वकडे तर आज पास आमगे पयलींचे आसा ते व्हडलो पेपर आहा तो आधार कार्डा घरा कडेन येतले. कुर्तोऱ्यान विकास न्ही जावपाक न्ही ताका आडकोड हाडली. कित्याक तो सादो MLA आहलो, सो ताका न्ही जें रुलींग गव्हर्मेंटाचें कितें आहा न्ही तें सोंपेपणी मेळपाक त्रास जाल्ले. बडे न्ही तेणें थोडें करून न्ही कितें तरी करून न्ही गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करून न्ही तेणें डेव्हलपमेंट केला करूंक नाशें न्ही केला. ते कडेन घडटा ते भाशेन वो तेज्या हातीन कितें आहा न्ही ते भाशेन तेणें केला. पूण एक कितें आतां रुलींग गव्हर्मेंट आसतना बिस्ते कोण ऑपोजिशन आहा तेंचें डेव्हलपमेंट जावपाक बरें मुश्कील. सारकें मान हें सारकें. तेणी केलें हांगासर. तरी पासून तेणें डेव्हलपमेंट केला ना म्हणूंक जायना. आपल्या बॉसातले पयशे मोड तेणी ते हेल्प केला. हेल्प केला तेणी हेल्प केला. कारण बेगमान कितें करून न्ही कोणाक दारार गेलो न्ही कितें फूल ना फूल पाकळी तेणी दिले. बाबा आपल्याला शा तेशा कोण मेलो सुद्दां जाल्यार तेणी हेल्प केला. मोर सुद्दां बॉडी दवरपाक सुद्दां तेणी आपल्याक हेल्प केला. विकास जाला ही 5 वर्सां. पयशे बीन दिले तेणें अशें करून लोकांक गेल्ले पार्टी म्हाका देखून दिले पयशे. हय ना म्हणलो न्हय सारकें पयशे दिले. म्हाका सांगा, हांगासर आतां ऑपोजिशन तशें कोण आसा काय सगळे ऑपोजिशन रावल्या उपरांत वोट सगळे स्प्लीट जातले, कितें दिसता? कितें सद्या कालची खबर ही आयज लोकांक काय खबर ना. रिजन हिगा गेलो ते कोणाक खबर ना. कोण न्यूज पेपर वाचता, कोण TV चोयता, मोबायलचे हें चोयता ताका कळटा. बाकीच्या गरिबांक कांयच खबर ना खंय गेला तो. रिजन आमचे काँग्रेसी आहा म्हण आज पासून म्हणटले, आतां सुद्दां म्हणटले. कित्याक तांकां कोणाक खबर ना. सारकें म्हणजे कितें एका सुद्दां खंय आमी गेलो एका सुद्दां कांयच खबर ना. तो आतां सांगता तेजे वाटेन तो आहा. पूण हांव म्हणटा की ऑपोजिशन जे आहा बाकीचे सुद्दां ऑपोजिशन बारीक बारीक दुसऱ्यो पार्टी त्यो वोट स्प्लीट करतले काय ते एकी कडेन कोणा कडेन उरतले अशें दिसता तुमकां? ना ऑपोजिशन जे आहा आतां आमच्या कुर्तोऱ्यांक 5 कॅन्डिडेट आहा. RG आहा, BJP आहा, आम आदमी आहा, आतां तृणमूल काँग्रेस आनी न्ही कोण कॅन्डिडेट पळय येता न्ही ते सगळे वोटरांक वू करपाक आपल्या वाटेन वचपाक जाय ते ट्राय करता म्हणटरी नॅचरली वोट स्प्लीट जातले आनी सारके मिनिमम एवरेजीचेर कोणी तरी जिखून येतलो. खूब इंटरेस्टिंग सांगले एवरेजीचेर जिखून येतलो. पण इंटरेस्टिंग आसा कोण एवरेजीचेर येता तो सांगा. आतां कितें आहा मरे चोय बरो हिगा कोण वळखीचो आहा न्ही आज रिजनल आसा एक डॉमिनीक गांव आमच्या वाड्यावयलो डॉमिनीक गांवकर. आमी ताका रेस्पेक्ट दिताय कित्याक आमगे शेजारी म्हूण. रिजन आमगे पयलींच कॅन्डिडेट आमी हें दिताय समजला. आतां आमचे लोकांचें कितें जालां आबूज जालें काय सांग. जाले लोक आतां कोणाक घालपाचें कोणाची घालपाचें नजर तुजेर घालपाची तेजेर घालपाचें आनी बटन कोणाची दामपाचें आमकां काय खबर ना. म्हाका इतले ना ही गोश्ट तुमी सांगले सारकें सांगलें आनी इतले दीस आमी उलयताले की वोटर्स खरेंच कन्फ्यूज आसा की बाबा इतल्यो पार्ट्यो जाल्या आनी एकदम 2 म्हयन्यांक अशें कितें जालां की लोकांच्या घराघरांनी सगळे पावता आनी लोक कन्फ्यूज आसा. दुसरी गोश्ट लोक कन्फ्यूज आसपाचें कारण म्हळ्यार एका पार्टींतल्यान दुसऱ्या पार्टींच्यो उडक्यो घालता न्ही ताच्या खातीर लोक आनीक कन्फ्यूज जाल्या. हांगासर तुमी म्हळ्यार तशें RG सुद्दां हालीं मिटिंगूय जाली हें केलें. कशें पळयता RG कडेन तुमी? RG कडेन आमी RG बरें यंग स्टुडंट गरीब भुरग्यांक कितें ते आदार करता. हेजेर म्हणजे तो स्टडी तेंगेली हेंच्या पेक्षा फर्स्ट आसा. नॉलेज तेंकां हेंगे MG जावं BJP जावं काँग्रेस जावं ते आतां येयले ते कित्याक आपल्या हेजेर येयले पॉकेट मनीचेर येयले. RG कडेन पॉकेट मनी ना तरी पण ते कितें करताय आपूण यंग म्हण भुरगे तेंच्या आसाय यंग आसाय तेंचे आहाय तर ते आतां सपोर्ट कराय आनी आपूण येताय म्हणटाय. पण सपोर्ट करपाक तुमी आमकां सपोर्ट करपाचो तूं आमकां सपोर्ट मागताय. कशा तरेचो सपोर्ट? कसो काल तेंच्यानी मिटींग गेली कलेक्शन काडले
आलें बेर आमी थंय आमकडे कांय ना तुमी आमकां हो डॉनेट करता तो डॉनेट करता गरीब तुमकां 2 मिनट कशें करतले तुमी डॉनेट जर तुमी इलेक्शन जिखतले मागीर फुडलं इलेक्शन ते निवडून येयले बाय चान्स जालो येयले देवाचे फुडें येवपाचें हांव मानता मागून घेता देवाक म्हणटा देवा पत्या येयल्या पुरो कितें तळमळटा बाबडे भुरगे आमकां तळमळ आमकडे 10 रुपये ना सद्या तर आमी 10 रुपये ते पॉकेट खंयचे घालतले पळय तुमी कशें पळयता आरजी ही पार्टी न्यू येयल्या हांगासर रॅली जाली आरजी ही गोंयची पार्टी आनी आरजी इज अ गूड पार्टी पूण कित्याक लोकांचें जें मत आसता न्ही लोकांक कितें दिसता एक पॉयंट घेतलो आनी तोच तेकाच लागून झगडलें म्हणल्यार जायना ओवरऑल डेव्हलपमेंटाचेर न्ही आमी उलोवपाक जाय तेन्ना न्ही लोकांचे ते मतीन वयता विजन आसपाक जाय आतां पोगो बील आहा पास जावपाक जाय एक्चुली तें पास करूंक जाय आसलें आमचे पयलींच्या गव्हर्मेंटान पूण तांकां ती भिरांत आहा तेका लागून गड्यांनी तेणी तें करूंक ना सो आतां आरजीचो नेट आहा की आमी ही एसेंब्लीन येवन न्ही तुमकां ते पास करून दितले म्हूण आनी गडे ते सक्सेसफूल जायत आनी ते इलेक्ट जावन तर येयले जाल्यार न्ही तेणें ते करून दिवचे हो एक पॉयंट तेंचो बरो वयता पूण आयज कितें जालां आयज इतले कॅन्डिडेट जेन्ना बसल्या न्ही आमी हे गांवचे लिडर लोकल लिडर पूण आयज न्ही लोकांक न्ही आमकां सांगपाक तोंड ना कोणाक मार म्हूण आतां आमचें डिसिजन न्ही लोकांक विचारलें सांगपाचें तुमकां जाय तांकां मारा म्हूण बेस्ट कित्याक लोकांचे मदें आमकां वायटपण ना आनी आमकांय प्रॉब्लम ना कांय कोणाक कळना तुमचें कोणाक मनान आहा न्ही कोणाक रेजिनाल्दाक मार वो डॉमनीक गांवकाराक मार वो रुबर्ट पेरेराक आरजी मार वो आनी कोण त्रिमुला आनी कोणाक मार डिसिजन तुमचें बेस्ट ही 5 वर्सां बीजेपीची गोंयभरान बीजेपीचें गव्हर्मेंट आसा कशें पळयता ही 5 वर्सां 5 वर्सां प्रॉमीस एक सुद्दां प्रॉमीस ट्रू केलें ना चोय हें कोता तें कोता हें पास केला तें आतां कोरोनाचें तेंच्यान पयलीं सांगलेलें कितें कोण कोरोना हें जालें बरो ना ताका एडमीट केला ताका 5,000 दिता म्हण सांगलेलें कोणाक पावलें ना आतां कोरोना कोण मेले ताका 2,000 दिता म्हणलें ते 2 लाख दिता म्हणून 2 लाख दिता म्हणून ते सद्याक पावले नाही नाल्यार वचता एका दिसा पावल्या एका दिसा वचता चेडू एक्सपायर्ड जाला 50,000 पावले 2 लाख गोवा गव्हर्मेंटाचे ते 50,000 गोवा गव्हर्मेंट 50,000 पावले आतां कॅशले ते म्हाका खबर ना पूण पावले 50,000 अजून काय येना ना अजून कांय ना 5 वर्सां बीजेपी गव्हर्मेंटांनी डेव्हलपमेंट केलां आनी आपलेंय डेव्हलपमेंट केलां हें सांगूंक सोदता आपणाचें होवन तेजे जे आमदार आनी कितें पडे तेमी घेतल्या तांकां जे पयशे वांटल्या हेजेर न्हू आमच्या गोंयांत ट्रेजरी जी आहा न्ही ताका म्हाका दिसता भरपूर मार येयला कित्याक जे पयशे लोकां खातीर कितें हूंय मोडपाक जाय आसलें न्ही ते गव्हर्मेंट घोडी मोडपाक सोदना फकत हे घेवपाचे आनी पयशे तांकां घालपाचे आमचे टॅक्साचे पयशे जे आहा न्ही ते लोकांक पासत मोडपाक जाय लोकांचे उदरगती पासत मोडपाक जाय आनी बीजेपी एक टायमार कांय आसोंक ना पूण लोकांनी न्ही तांकां आदार दिवन हाडलेलो आयज मातांनी सालदाना ना मातांनी सालदाना म्हणटा तो मेन मनीस गोंया बीजेपी हाडपाक आनी तेजे वांगडा आनी आमचे रिलिजियस लिडर आनी सगळे आहा तांकां दिसलेलें की चल एक चेंज करून पळोवया बीजेपीक दिया एक चान्स आनी कितें बरें जातलें म्हूण पूण पळोवपाक गेल्यार न्ही म्हाका दिसना आमचे एक्सपेक्टेशन आहा ते भाशेन घडये तेंकडे जावंक ना करपाक आनी लोक हॅप्पी ना खूब बऱ्या तरेन सांगलें आनी म्हाका दिसता की तांचो जो आवाज आसा तो पूर्ण कॉन्स्टिट्युएन्सी कडेन पावतलो आनी खरी गजाल म्हळ्यार परत एकदां सांगता लोक कन्फ्यूज आसा तांच्यांनी सांगलें तशें आनी कोणाक कोणी सांगप ना की एका मार तेका मार तुमकां जाय तेका मार वायटपण ना आनी लास्ट पॉयंट आतां सद्याक 5-6 पार्टी येयल्या गोंयांत आनीक 20 देखून पार्टी यो पूण आमच्या गोंयकारां मदें एक चाल आहा आमी एकामेकाडे झगडना झगडो नाकात हांव परत एकदां सांगता की अशे गोश्टी हांव केन्ना उलयतना आयकपाक येता की आतां कार्यकर्त्यां मदीं सुद्दां झगडी जावपाक शकतात झगडो नाकात पॉलिटिकल पार्ट्यो खूब येतल्यो खूब वतल्यो पण आमच्या मदले जे बॉन्डिंग आसा तें उरपाक जाय तशें तांच्यांनी सांगलें की झगडो नाकात आमी सगळे एक आनी एकचारान रावपाक जाय देव बरें करूं भाई तुमी उलयले म्हण थँक्यू पयशे मातशें सांग ते पयशे ते आमगे 60 वर्सां पयशे येताय
ते अजून आमी पावलो ना आतां आमचे क्रिसमस आहा क्रिसमसाक ते पापा सिनियर सिटीजनांक पयशे गावता ते अजून येवंक ना येवन ना आमकां ते आतां म्हाका बेगीन येयल्या पुरो म्हणटा आमी साप त्रासान पडलो हय म्हाका दिसता फेस्टीव सिजन आसता तेन्ना तरी एटलिस्ट घरान गरज आसता तेन्ना ही गोश्ट मातशी घेवपाक जाय मनार आनी भाऊन जशें सांगलें तशें ह्या टायमार तरी पावयात तितलोच आदार लोकांक देव बरें करूं बाय देव बरें आमी सध्या कुडतोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता आनी आमच्या बरोबर एक मानीस आसा मानोरा ग्रावंड हांगासर आसा हांव बाय कांय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता हालींच म्हणजे आतांच हांगासरले जे MLA आशिल्ले एलेक्स रेजिनाल्ड तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवन काँग्रेसीन आशिल्ले ते TMCन गेले आतां कशें पळयता हे गोश्टी कडेन तुमी सांगपाक म्हणल्यार आमगे तोरी मानोरा आमगे कांय डेवलपमेंट जावंक ना कळ्ळें का पूण शेतां बाबतींत कितें बारीक कितें केल्लें आनी रेजिनलान पूण आतां ते ज्या टायमार काँग्रेस आशिल्लें त्या टायमाचेर तेंच्यान एक पार्टी घडोवन जाताली पूण ते पार्टी करून तेंका जावना कित्याक आमगे हांगा सार्दीन आसाय आनी राणी आसात ते पळय पार्टीन आसात ते पर्यंत कांय जावचें ना आनी ते तशें तांणी डेवलपमेंट करूं ना सुदारप कांय करूं ना सांग म्हळ्यार शेतांचें घेवन बसलेले ते पूण शेतां पासून ते आपले फायद्या खातीर बरें पूण ते आतां TMCन गेले हे लोकांक आवडले आवडोंक ना कितें दिसता मुकेश मान तें आवडना रॉंग स्टेप इतले वर्स तेणें काँग्रेसीन रावलो आनी तो वावलो खरें केलें तेणें कितें काम केलें वावलो असेंब्ली उलयला पूण हें सारकें ना तेंच्यांनी एक सांगलें की आपल्याक पार्टेन बरो सपोर्ट मेळनाशिल्लो पार्टेन आपल्याक बरे तरेन काम करपाक मेळनाशिल्लें म्हणून चेंज जाले कशें पळयता ह्या गोश्टी पार्टीन सपोर्ट म्हणल्यार अशें ते सगळे CM जावपाक आनीक मिनिस्टर जावपाक ते भोंवतात त्या खातीरूय तांकां ती पार्टी फॉर्म जायना आनी तेंच्या कडेन तें जायना बरोबर तशें जाला काँग्रेसीन आपूण स्वताच सोपोवन घेतले आपल्याक म्हणटा तुमी स्वता सोबून तेमी घेतले आतां हांव म्हणना ते राणे आनी ते सार्दीन आसा म्हूण तेका लागून तें स्वता आपुणूच सोबून घेतले तेमी सोपोवन घेतले म्हाका सांग ही 5 वर्सां कुडतोरी मतदारसंघान डेव्हलपमेंट विकास जाला आमगे मानोरा बी कांय विकास कांय जावंक ना मुगेश मान कुतोरी कांय जावना कांयच जावंक कांय जावना ना म्हाका सांगा हांगासर आतां खुबश्यो पार्टीज आसा म्हळ्यार तुमी आप म्हणा RG म्हणा काँग्रेस BJP ऑपोजिशन जे आसात आतां सगळे आतां हांगासर आशिल्ले MLA एलेक्स बाकीचे ऑपोजिशन युनायटेड आसा काय ते मतां फोडटले फक्त मुकेश मान ते मतां फोडटले आनी ते कितें करतले म्हण सांगपाक जायना आनी ते बरे मनीस कोण ते वळखूंक येवपाना कित्याक सगळे नवीन ते बरोबर तेंचे तोंडान नवी आनी ते काम कितें करता ते खबर ना तशें जाला म्हणजे पयलीं आमकां सद्या भंय आसा ही आमगे गोंय ते राखतले ओ ना राखतले तशें हांव म्हणटा हांगासर नवी पार्टी हांगासर हालींच एक मिटिंगूय घेतली व्हडली जी RG पावर्ड बाय गोवा स्वराज पार्टी कशें पळयता ह्या पार्टी कडेन तुमी हे पार्टी कडेन पळयता म्हळ्यार तांची अजून आमकां वळख येवची ना कित्याक ते करतले ना करतले इले जाल्यार बी निवडून येले जाल्यार कळचें ना म्हणटा लोक आतां ओगी आहा अजून ते फुडें सरलो ना लोक कन्फ्यूज आहा काय दिसता तुमकां आतां कोणाक वोट करप आनी कोणाक ना ते सारकें कन्फ्यूज जाला आनीक मुगेश मान ते कोणा हाडचो पासून कोणाकूच खबर ना तशें जाल्या लास्ट मोमेंटाक कितें तरी भलतेच करतले बरेंच करतले हय तें जावपाक शकता तें जाल्यार मागीर ते पयशे बियशे वांटले आनी तशें करून ते कितें करतले ह्या फावटी म्हाका तो एक भंय आसा की लास्ट मोमेंटाक आश्वासनां भयंकर दितले लोक पयशे घेवन येतले तुमचे कडेन हे आतांच तुमकां सांगता की बाबा तुमी आमकां मतां मारा पार्ट्यो दितले सोरो दितले पूण तुमी विचार करात जेन्ना कोणी हांव एक सगळे गोंयकारांक सांगपाक सोदता जेन्ना कोणी पयशे घेवन येयलो न्ही आपल्याक हेल्प करता हो विचार करूं नाकात कारण तो तुका हेल्प करिना तो तुजें मत विकतें घेता आनी तुजें मत विकतें घेवप म्हळ्यार तुका कांयच व्हॅल्यू उरना सो विचार कर की बाबा जेन्ना पयशे घेवन येता न्ही हाच्या फाटलो मोटीव कितें आसा तो आनी मागीर मत मारपाक फुडें सरात दुसरी गोश्ट हांव तुमकां लास्ट विचारपाक सोदता BJPची ही 5 वर्सां गोंयान कशी पळयतात BJPची 5 वर्सां म्हणल्यार ती आतां एक स्कीम आसा पळय ते जाणटेल्या बड्डेल्यांक तितलेंच ताचें आसा सुदारप अशें आनी चोवपाक गेल्यार कांयच ना आतां आमी उलयताले जाणटेल्यांक अजून पयशे मेळोंक ना म्हणटात थोडे बोळो मातात थोडे मेळटा थोडे मेळना तितलेंच आहा तेगेलें ती लाडल्यान लाडली लक्ष्मी म्हणटी आनी कांय ना आनी स्वताक दुसरे भुरगे आंकवार आसात तांची खबर ना चल्यांक खातीर कांय ना चल्या खातीर कांय ना आनी ते बरे तळमळटात आनी तांकां एक फावट सर्वीस ना आनी BJP पासून ते भाशेन सर्वीस दिवना ते फक्त आपल्या खातीर केलां अशें हांव म्हणटा बरें उलयलें तुमी चलयांक खातीर स्किमी दिल्यो चले जायते जाण आंकवार तांकां कितें भाई खूब मना पासून उलयलें म्हाकाय दिसता की चल्यांक खातीर कितें तरी स्कीम करची म्हूण बट येस स्कीम करिना जाल्यार जॉब तरी दिया चल्यांक एक कितें तरी करा बरे तरेन प्रश्न मांडलो अनएम्प्लॉयमेंट आसा ह्या सायडीक खूब आसात
भरपूर आसा इवन आमकां कुतरी कॉन्स्टिट्युन्सी गव्हर्मेंट सर्व हेच कामां लावना जेन्ना आमचो एक्स आमगेलो हें आसलो मिनिस्टर आमगेलो आलेश स्विकारा तेणें तर जायत भुरग्यांक गव्हर्मेंट जॉबा लायल्ले पुणे म्हळ्यार भरपूर आनी ते तेंगे कॉन्स्टिट्युन्सी भुरगे हॅपी आसात आतां काँग्रेसचो कॅन्डिडेट कोण आसतलो हांगा अजून खबर ना सांगपा जायना मवीन आसपाक शकता खबर ना अजून कोण खबर ना मोबीन म्हळ्यार मरीन 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 तो कुतरींचो तो BJP जॉयन जालो तो मे बी तो ओके ओके तो खूब बऱ्या तरेन हिंट दिलो तुमी दोन कामां खंयची तुमच्या रिजनान तुमच्या एरियेन हांगासर जाल्ली जाय कोणी येवन निवडून मागीर तो बेगीन करपाक जाय खंयची आसा काम म्हळ्यार चोवपाक गेल्यार आमगे खूब आसा कामां एक इम्पॉर्टंट दोन अशी मेन म्हळ्यार नोकऱ्यो जाय भुरग्यांक नोकरी जाय पोट भरपाक पयलीं जाय आनी ते खातीर इवन आमचे भुरगे शिकिल्ले खूब आसात जावं नर्सी आसा कोण टिचर आसात कोण डॉक्टर आसा थोडे खूब शिकलेले इंजिनियर जाले आसा पण तांकां जॉबा ना म्हण ते खातीर मेन म्हाका नोकरी जाय जॉब जाय. इम्पॉर्टंट आनी खरेंच सारकें आहा तांचें जेन्ना गांवांत काम मेळटलें भुरग्याक कामाक लागतलें न्ही तेन्ना गांव समृद्ध जातलो गांव फुडें सरतलो सो जॉबा बद्दल तुमी इंडस्ट्रीज आतां हांव म्हणटा सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना बरे तरेच्यो इंडस्ट्रीजूय हाडप म्हणजे जे कोण शिकल्या टॅक्निकल जाल्यार टॅक्निकल एज्युकेशनान त्या सॅक्टरान सुद्दां इंडस्ट्रीज हाडप भरपूर गरजेचें आसा भाई थँक्यू व्हेरी मच तुमी उलयलें म्हणून देव बरें करूं थँक्यू मतदार राजा हे कार्यावळीन आता आम्ही सध्या राया पावल्या कुडतोरी मतदारसंघात आम्ही भोंवतात आणि परत एक फावट सांगता मत मारतना विचार करात डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना तुजो स्वताचो न्ही जाल्यार गांवाचो विकास कसो जाला कितें जावपाक जाय विजन कितें आसपाक जाय हे सगळे मतीन धरून वोट करपाक जाल्यार आमच्या बरोबर मानेश आसा बाई तुमचें नांव जासिडो काळजोस आणि मारियो गॉमेस म्हाका सांगा काय प्रश्न विचारता आतां हालींच म्हणजे कालचीच गजाल आसा की हांगासरले जे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड रिजायन जावन तृणमूल काँग्रेसीन गेल्ले जे काँग्रेसीन आशिल्ले काँग्रेस पार्टीन आशिल्ले लोकांक आवडूंक ना कशें पळयता ही गोश्ट तुमी ना ते काँग्रेस येता हारलो न्ही मागीर तो तेक गेलो न्ही मागीर आमकां अशें आवडलें आमकां ओके आसा हय ओके तुमकां कितें दिसता बाई तशें आसा काँग्रेसाक कितें जालां काँग्रेसाक चान्सू ना न्ही हिंगा तेका लागून तो रेजिनल ते सायडीन गेला ह्या फावटी काँग्रेसीक हांगासर चान्स नासलो अशें दिसता ना चान्स नासलो काँग्रेस कितें पयलीं काँग्रेस येयला आनी BJP जाल्ली तेका लागून ते लोकां हें जाल्लें मातशे लोक मातशे नाका आसले ही 5 वर्सां म्हाका सांगा की डेव्हलपमेंट विकास पळयता तुमच्या मतदारसंघान तुमी ना कितें जालां विकास म्हणल्यार कांयच जावंक ना काय जावं ना कांयच जावंक ना विकास पळयता तुमी हांगा हय आमी पळयता जाला तसो जालें बरोबर म्हाका सांगा अलेक्स तुमी एज अ अलेक्स मनीस म्हणून पळोवन निवडून हाडटाले लोक काय पार्टी म्हणून काँग्रेस म्हणून निवडून हाडटाले रेक्स रेजिनल आमी ताका निवडून कितें हाडटाले तो बरो मनीस आनी कितें काम करपी मनीस अशें आमी ताका निवडून हाडटाले म्हणल्यार ताका एक चान्स दिवं ना न्ही मिनिस्टर जावंक ताका चान्स पडोंक ना ताका जावंक ना कांयच मनीस म्हणून काय पार्टी म्हणून निवडून हाडटाले मनीस म्हणून हाडटाले हांगासर न्ही आतां खुबश्यो पार्टीज जाल्यो तुमी पळयतात BJP आसा RG आसा काँग्रेस आसा आप आसा हे ऑपोजिशन जे आसा न्ही आतां हांगासरले एलेक्स आशिल्लो बाकीचे ऑपोजिशन आशिल्ले ते युनायटेड आशिल्ले थोडे जाण आसप भरपूर गरजेचे आसले काय आतां आसा तशें तितून मतां फोडटले अशें दिसता तुमकां कितें दिसता एक पावटी सांगूंक जायना कोण येता आनी कितें तें Confuse आहा. हें सामकें आसा फेल जाल्लें आसा कोण बसले हिंगा हय तितून हेंच ना ताका मिनींगूय ना सगळे बसले वोट फोडपाक मतां फुटतली म्हणटा तुमी फुंटले सारके सांगूंक जायना कोण पार्टी येता आनी येतलो तो सारको मिनिमम मार्जिनान येतलो दिसता होय सारकें येतलो कोण येतलो सारको मार्कींग मागीर येतलो आनी तोच जाय मागीर आसतलो ते भाशेन तुमकां कितें दिसता बाई इतल्यो पार्टी आहा मतां फुटतली आनी कितें जातलें हय हे पाट म्हणल्यार सांगूंक जायना न्ही कोण ते चड आहाय न्ही चड आहाय म्हणल्यार सांगूंक जायना कोण हांगासर हालींच न्ही RG पार्टी आमी आयकलें सर रिव्होल्युशनरी गोवन भुरग्यांनी जे आसा तेंच्यांनी हांगासर मिटिंगूय घेतली गर्दी केली कशें पळयता ह्या पार्टी कडेन तुमी आरजी हांवें केन्ना चोवूं ना पूण एक्चुली ते आयकोन हांव RG मनीस बरो म्हणटा पूण समज पयलीं नासलें न्ही RG पूण लोक कितें म्हणटा हो कितें करतलो तो कितें करतलो हे सांगूंक जायना म्हणटाले आतां हेजे इलेक्शना दीस कोट्टले कोण कितें जाता हें सांगूंक जायना कशें पळयता रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टी जी आसा न्ही कशें पळयता हय सांगूंक जायना न्ही म्हणल्यार तोच मनीस असो बरो म्हणटाय
पूण ताका सांगूंक जायना. पूण सपोर्ट आसा तसो हेडीक तांकां हय सापट आहा तांकां, आसा न्ही सापट आहा ताका. बरोबर लोकांनी जर विचार केलो जाल्यार तेकाय हाडूं शकता अश्यो गोश्टी आहा हय हय सांगूंक खुबशे मतां फुट्टा हांगासर हय फुडोन म्हण ताका तो येवपाक शकता न्ही सांगूंक जायना. मतदार राजा आता सध्या आमी कुडतरी मतदारसंघात भोंवता. कुर्रा हांगासर आसा आणि आमचे बरोबर मानीस आसा तांचे नांवां जाणून घेवया. तुमचें नांव? रोहिता. रोहिता रॉडनी. रॉडनी. ओके आमी एक प्रोग्राम स्पेशल करता बिकॉज आतां इलेक्शन लागीं येवपाचें आसा टू मेक अवेरनेस की बाबा हां डेव्हलपमेंटाचो विचार करात कारण खुबशे आश्वासनां दितात खुबश्यो गोश्टी जातात आणि लोकांक फटयले वतात किंवा बाकीच्यो गोश्टी जातात. हांव सध्या आयज आसा ती कॉन्स्टिट्युएन्सी कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा बाकीचे आमी गोंयभर सगळ्याक भोंवता. फर्स्ट क्वेश्चन आय वॉन्ट टू आस्क यू की हालींच म्हणजे आमचे हांगासरले जे MLA आशिल्ले अलेक्स रेजिनाल्ड तेंच्यांनी काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसीन आतां एंट्री घेतल्या रेजिग्नेशन दिवन. कशें पळयता ही गोश्टी कडेन आवडली आवडूंक ना कितें दिसता तुमकां? आमकां खबर ना ती तृणमूल येतली जाल्यार सो थंय वचून ताका चान्सीस लेस आसा अशें दिसता. सो पार्टी नवीन आसा म्हणून विश्वास ना अशें कितें आसा? अशी भायली पार्टी न्ही आमी तशें म्हणटा. ही 5 वर्सां आतां जाली ती हांगासरले MLA आशिल्ले अलेक्स रेजिनाल्ड. कुडतरी मतदारसंघान विकास डेव्हलपमेंट विकास जाला या हय जाला. तुमकां कितें दिसता? हय जाला. डेव्हलपमेंट इन द सेन्स हांव म्हणटा की बरे हॉस्पिटल्स म्हणा एज्युकेशन सेक्टरान बऱ्यो गोश्टी म्हणा किंवा बरे स्पोर्ट्स अकॅडमी किंवा ग्रावंड बरे अशें कितें मेळ्ळ्या तुमकां बरें? हय आसा हांगा आसा. आसा. म्हाका एक सांगा अलेक्स रेजिनाल्ड जो आसा न्ही ताका पार्टी पळोवन वोट मारतात लोक काय एज अ मनीस पळोवन वोट मारतात? एज अ मनीस. मनीस म्हणून पळोवन वोट मारतात. तुमकां कितें दिसता? मनीस म्हणून. हांगासर आतां जायत्यो पार्टी येयल्या. आम आदमी पार्टी आसा रिव्होल्युशनरी गोवन्स आसा BJP आसा काँग्रेस आसा ह्यो सगळ्यो पार्टी आसा. कितें दिसता तुमकां कितें जावं शकता? वोट स्प्लीट जातले कितें दिसता तुमकां? वोट स्प्लीट जातले अशें दिसता कित्याक खुबूच पार्टी येयल्या सो वोट स्प्लीट जातले अशें दिसता. आणि निवडून कोण येतलो तो एक अंदाज येता काय अजूनही सगळे लोक कन्फ्यूज? अजून सगळे कन्फ्यूज आसा. ओके बट ठामपणे अशें सांगू शकना की अमकोच येतलो म्हणून. हय. तुमकां कितें दिसता? हय खूब पार्टी जाल्या आनी खूब आतां नवीन फेसीस येतल्या पळोवया आतां कितें जाता तें. तुमकां नवीन फेसीस येयल्लो जाय हांगा कोण? कितें दिसता तुमकां? कोणूय येवं म्हणल्यार बरें काम करूं. डेफिनेटली कामां करपाकूच जाय. म्हाका सांग लास्ट 2 क्वेश्चन्स. हांगासरले आतां RG सुद्दां एक पार्टी आयल्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स तांच्यांनी हालीं मिटिंगूय घेतली बऱ्या तरेन हें जाली. कशें पळयता हे पार्टी कडेन तुमी? लोकांनी तांकां सपोर्ट दिल्यार म्हाका दिसता बरें काम करपाक वावुरतले. ते ओके तुमकां कितें दिसता? मनोज परब करतलो काम अशें आसा विश्वास आसा. विश्वास आसा. बरोबर. लास्ट क्वेश्चन. ही 5 वर्सां BJP सरकाराची गोंयभर कशी पळयता तुमी? स्कॅम ऑल स्कॅम आवडूंक ना? ना आवडूंक ना. तुमकां कितें दिसता? पार्शियलिटी. पार्शियलिटी एकदम सारकी. सध्या कुडतरी मतदारसंघान आसा मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आयल्या आणि सांतेमोळ हांगासर आसा आमची मानेस ताजे कडेन उलोवया. बाई तुमचें नांव? गेब्रियल पल्मेरा. गब्रियल बाब हांव काय प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. आतां हांगासरले जे MLA आशिल्ले अलेक्स रेजिनाल्ड ते आतां काँग्रेसींतल्यान TMCन गेल्या रेजिग्नेशन दिवन. कशें पळयता गोश्टी कडेन आवडली आवडूंक ना कितें दिसता?
it was very shocking news. He was my good friend, it is. So it's too much shock for me, it is. Too much shock. What do you think? People liked it or what? No, it's people not like this. Yeah, even for the myself, because I was a fully supported to him. It is even the last before getting the ticket. It is so we was with him. It is with this thing with to visit for the people. It is so suddenly, but even he did not inform us. It is every meeting sent to the these things. He was calling us. It is Gabriel, this come and this thing, but yeah, it's shocked. It is. What do you think? People vote him because of the party or as a person? Before we was work as per the party. We vote as per the party. For the first time he came for the this thing with the Churchill, so we vote based on the this thing for the Churchill. The second term with the Congress, and third term also we was with the Congress only. It is. Do you think this constituency have more support to the Congress towards Congress? Or? Yeah. It was yeah. Okay. About the development, these 5 years, what do you think? There was a development in this constituency? He did, but not but as per the mark. It is. Because see what happened in my experience, if I saw that it is before Francis Sardin was there, the most of the thing the project or the his it is okay, and now whatever regional did the roadside and that is okay the road People he need did. some good project like in the hospital. I'm from the Iledara Shore. Okay. I'm been the frankly thank to you very much you give me the opportunity for this. I am from the Iledara Shore. It is this our village is just so backward. There is no even I can say that when the Sardine was there is nothing they did. We was in the whole our village in the Rashol whole village with the Congress. Till the Sardine till today in the Rashol there When is zero. Congress was in the power also, that time also. Zero. Might be you when I saw to you, you went in the Rashol, the Rashol. Yeah. That did you saw the chapel? It is Yeah, I saw that. open. The sideway there is a hall is there. Okay. One hall. They painted a boys. They was making the creep. It is so they were painted. It is in the hardly for the 30 years. It was no maintenance for that. It is. The Sardine was promising us it is so doing till today nothing. This was a very shocking for us. I'm openly telling you this. So it was shocking news for the Iledara shop. Nothing they did it. Rightly said. People need some development, community development projects they need, I think. Yeah. There are many parties over here, like Aam Aadmi Party, then again RG is there, BJP, Congress. What do you think? What will happen? Like the votes will split and It will be split. will split. Yeah. So now the Dominic also was running this show. It is. Yeah. So he came at least 2-3 times for. He met for me also. So let's see. Okay. And what about the new party which came now? Because recently they took one rally over here, one meeting over here, RG also. Yeah. What do you think? They will capture some more? No. In the Rashol, no. In the Rashol, no. If I can say that you ask for me, it is. I can talk to you only for the Rashol. It is. So we need. There's a lot of the project, especially for the like road. Okay, and the second things we have the lot of the families. There is no proper hygiene things. It is. Yeah, Okay. hygiene things means like I can say that it is like a toilet and it is You don't it is have toilets it is it is really horrible the things what the family was facing the problem, especially I can say that our ladies there is a lot of the heavily tough time they was getting, and now that the generation is going up it is so that the things is the most required. आम्ही उलयतना गोंयचे 60वे वर्स मनयले मुक्तीचे, पूण कांय रिजन जर अशे आसात जंय आजून पर्यंत सारक्यो टॉयलेट फॅसिलिटीज ना, जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आपूण सक्सेस जाला इन मेकिंग डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकना. डेव्हलपमेंट फक्त रस्तो आनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स बांदले म्हणून जायना, जाल्यार आमची घरां म्हणजे गांवांनी सुद्धा बऱ्या तरेचे हायजीन फॅसिलिटीज पावप हे म्हाका दिसता म्हत्वाचें आसा. वीच रिजन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग राशो. Rashol. Okay, last question. These 5 years of BJP government in Goa, how you see?
See, in the, I can say that in the Rashol might be our CM don't know there is a village in the Rashol. Might be the government also don't know the Rashol village is there. Because we have the population for the Rashol at least for the 5,000. So this is the people are the facing the problem. आमी रायाच्यान आतां भायर सरपाकूच आशिल्ले इतल्यान एक सुंदर अशी जागा दिश्टी पडली. म्हाज्या फाटल्यान दिश्टी पडटा तें म्हळ्यार मार्ग नेहरू युवा सेंटर. आनी मार्ग म्हटल्या उपरांत आमकां पयली गोश्ट जी याद जाता ती सर्गेस्त गुरुनाथ केळेकर बाब हांच्या बरोबर उलोवपाची भरपूरदां संद आयली. एक गोश्ट सदांच सांगता की रस्त्याचेर सेफ्टी ही भरपूर गरजेची आसा आनी ते खातीर तांचे जे वावरप आशिल्ले ते म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान आनीक कोण इतले बरे तरेन वावरता अशें दिश्टी पडना. येस, आनीक जायते अशे आसा जे मार्गाचेर किंवा रस्त्याचेर सेफ्टी खातीर वावुरतात, तांची सुद्दां तोखणाय करता, ते सुद्दां खूब बरें काम करता. पूण सद्या आमी उलयतात ते हे मार्ग संस्थे बद्दल. तशेंच एक बरी गोश्ट दिसली म्हाका की स्वातंत्र्य सेनानी एडवोकेट पांडुरंग मुळगांवकर हांची रिसर्च लायब्ररी सुद्दां हांगासर आसा. अशा तरेच्यो गोश्टी म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांत आसप भरपूर गरजेचें आसा आनी स्वतंत्र सेनानींची नांवां फुडें हाडपूय भरपूर गरजेची आसा. ती खंयच्याय रितीन जायना, खंयच्याय प्रयत्नान जायना, जाल्यार ती लोकां कडेन पावप भरपूर गरजेचें आसा. हांव ऑफिसा कडेन मुद्दम रावन हांगासर आयज तुमचे कडेन उलयतां कळपा खातीर की जेन्ना अशे तरेचे लोक काम करता सोसायटी खातीर तांचें नांव केन्नाच फाटीं उरना, सदांच फुडें आसता. हांगासर आयज आमी पॉलिटिशियन्स म्हणटात, लिडर्स म्हणटात जे स्वता खातीर वावरता, पूण अशेय कांय लिडर जावन गेले, अशेय कांय पॉलिटिशियन किंवा लिडर म्हणपाक सोदता तेंच्यांनी लोकां खातीर काम केलें आनी आयज हाजी गोंया खातीर गरज आसा. अशे लिडर्स सोदून काडात जे लोकां खातीर काम करतले, लोकां खातीर आपलें जिवन दितले. सर्गेस्त केळेकार बाब सुद्दां हातूंतले एक आशिल्ले. हांव तांकां सुद्दां आयज हांगासर याद करता आनी ही कार्यावळ फुडें व्हरतनात म्हाका दिसता की आमी रस्त्याचेर सुरक्षीत रावतले, सारकी गाडी चलयतले, इतलें मात आमी ठरोवया. राजा ह्या कार्यावळीन सध्या आमी कुर्तोरी मतदारसंघात भोंवता आनी बातोरा कुर्तोरी हांगासर आमी पावले. एक मानेस आसा आमच्या बरोबर. बाई तुमचें नांव? जे सांता रॉड्रिगीस. सर, हांव चड व्हडलें क्वेश्चन विचारचो ना, पॉलिटिकल बीन तशें ना. आमी जस्ट उलोवया फक्त डेव्हलपमेंटाचेर. ही 5 वर्सां किंवा फाटलीं कांय वर्सां तुमी डेव्हलपमेंट पयला, विकास पयला ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? डेव्हलपमेंट तितलो व्हडलेंच जालें ना, कित्याक MLA ओपोजिशन आहा म्हणटा पण तशें करून. आनी डेव्हलपमेंट म्हणटा प्लॅन डेव्हलपमेंट जावपा जाय, पूण तो प्लॅन डेव्हलपमेंट जायना. कशा तरेचो प्लॅन डेव्हलपमेंट तुमी म्हणटा? प्लॅन डेव्हलप सगलें आतां आमचे पंचायत राजा फॉर एक्झाम्पल 29 सब्जेक्ट आसताय, सगलें आहा. डेअरी फार्मींग तें एग्रीकल्चर, आमगे मोस्टली एग्रीकल्चर गांव म्हणटच एग्रीकल्चर इकॉनॉमी वयर तें कांय ना. आतां गोवोरमेंट कितें म्हणटा स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर बी तशें म्हणटाय, पूण आयज देखून ते पब्लीक पार्टिसिपेशन करून कोन्नाय, कोणूच करिना. ऑन ग्रावंड रियलिटी दिसना. रियलिटी दुसरी आहा आनी आमी कोत्ताय ते पिशे. आज आमी कोरोनाक हें तें म्हणटाय सगल्यांनी बंद जाताय, सगळें ऑनलायन कोत्ताय, हिंगा आमकां कांय पावना. आतां आमी आमगे मोस्टली एग्रीकल्चराचेर आनी भायर एग्रो भायर तें हांव प्रमोट करता, पूण आयज देखून आमकां कोण मेळना. एक तुमी म्हळें की एग्रीकल्चर, हांगासर फार्मींग हो मेजर बिजनस आशिल्लो, आजुनूय आसा. आनी ग्रीन लँड अशें म्हणटा, ग्रीनस्ट जी कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें म्हणटाले पयलीं, आतां आसा ती ना जाल्यार कितें करपाक जाय? आसा जाल्यार कशे तरेन आसा? म्हणटाले एक तेंपा आनी येदो देखून आहा, पूण सट आतां एट प्रेजेंट हे 5 वर्सां काबार जायत वयता. काबार जायत म्हळ्यार सायडीक पकडत गेले. आतां TCP म्हणटा आपण व्हडले सगळे पंचायता म्हणटा व्हरतून ना सांगपा म्हणल्यार लायसन्स सगळे ते वयरसान दिवन येताय. ऑलरेडी लोकांनी बाटा हें केलें. पयलीं कितें जातालें सगळे लोकांक आसलें. आज हे लोक थोडो आमगे भायर गेला, सगलो गांव सोडून थोडे वयताय, थोडे हय. आनी भायल लोक येता हिंगेले म्हणटच
तांकां आमकां गांवांत ते प्रोजेक्ट नाकाय म्हणल्यार तांकां ते इम्पोज जाताय. सो गव्हर्मेंटान अशें कितें करपाक जाय गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान पयलीं घेवची गरज आसा. हय तें आहा न्ही, ताका लागून तो प्लॅन करताय. आतां फॉर एग्जांपल गव्हर्मेंटा तें डिसिजन बरें आहा ते प्लॅन करपा GPDP म्हण ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हण ते 5 वर्सांक. पूण तो सेंट्रल फंड आसा, स्टेट फंड ना. तें पंचायत राज हें पयलें एमेंड जावपा डेवल्यूशन ऑफ पावर येवपा जाय तें कांय ना. ताका लागून पंचायत पावर आतां सद्या नाय, कांय नाय. पयर सा येयले म्हणटा आनी हे दिता, हे येता ते फकत आपणें घाटर हें तें करपा प्लॅन डेव्हलपमेंटाक कोण ना. बरें, अशें एक हांवें आतां भोंवताना उदळच्यान पयलें की नॅचरल वॉटर बॉडीज खूब आसा, नॅचरल वॉटर बॉडीज सोर्सीस खूब आसा, ते प्रिजर्व करूं शकता हांगासर बऱ्या तरेन जाता ते. जात मग आमी कोत्ताय. सद्या हांव चेअरमॅन आहा न्ही बायोडायवर्सिटीचो. ओके, ते आमी आमकां जात ते पळय कोत्ताय. आमी BHS करून धाडला, PBR केला, हें सगलें आमी आमकां जातपाचो आमी सांबाळलां. आनी आमचो एक हें आहलें विजन 2020 म्हणून तें आमी फुलफील केलां. विजन 2020 म्हणून आमी 5 वर्स फाटीं एक प्लॅन केल्लो 5 year प्लॅन 2015 to 20 विजन 2020 म्हणून तो आमी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट केला. हितून आमकां गव्हर्मेंटा व्हडलो सपोर्ट मेळ्ळो ना. गव्हर्मेंटा तकलें आनी कितें आहा, कित्याक गव्हर्मेंटा हातीन कांय ना. गव्हर्मेंट कोण आनी मनीस चलयताय. तेच्या आमकां पब्लिकाक जाय तें मेळना. ते टॉप टू बॉटम देंवयताय. आमची मागणी कितें आहा, बॉटम टू टॉप वचपा. एक्झॅक्टली. पूण तें जायना. आमकां कितें जाय तें मेळना. तुमी म्हणटा की गव्हर्मेंट सारकें लक्ष दिना, सिरियस ना गांवांनी बरे तरेचे गोश्टी करपाक. हांव म्हणटा न्ही, ते म्हणटाय त्या वयर सा कर म्हणटाय ते ग्लोबल. आमी कितें म्हणटाय सगळें ग्लोबल जालें म्हणटाय ते. आमी कितें म्हणटाय सकयल लोकली घडनासतना ग्लोबल करून कसो पळयता. आतां वन इंडिया तशें म्हणटाय न्ही ते. न्ही, म्हाका एक सांगा, तुमी एक गोश्ट सांगली की स्वयंपूर्ण गोंयच्या बद्दल आतां गोंय सरकार उलयता, पूण ग्रावंड रियलिटीचेर स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जी मदत लागता ती मेळना. झिरो झिरो म्हणून सांगता की त्या कुर्तोरीन लेवल आमगे गांवाचेर बेज करून उलयता. कित्याक जेन्ना आमी इतली कॉन्ट्रिब्युशन केलां लास्ट 20-25 years, आज आमकां रिस्पेक्ट ना. नवे येयले तांकां कांय खबर ना पंचायत राजाची. ते आपण हें करताय तांकां फकत तांकां डेव्हलपमेंट म्हणटाय ते. कसो डेव्हलपमेंट आयज बुरयन दिवपा जाय न्ही. डेव्हलपमेंट म्हणटाय ते एक 5 वर्सां बाबा आमी कितें करतले तें जायच ना. आयज देखून फॉर एग्जांपल संसडो तसोच आहा. दटी तेंचो येयलो आसतलें. संसदाचो त्रास भरपूर जाता आसतलो ह्या वाटेन. तें जाताय सगळें वयत थिंग गार्बेज बीन काडले सारकें क्लीन इंडिया म्हणटाय ते क्लीन स्वच्छ भारत अभियान हें तें सगलें केलें. म्हाका इल्लें दूख लागता त्या पंचायताचें. आतां हांव पंचायतान ना, पूण एक तेंप आसलें आमी 4 फावटी पंचायत आसलो. आमी जायत केल्लें आहा गार्बेजी बद्दल हें तें. आमकां पयशे सारके पडनासले. तें आमी त्रास काडूंक आतां पयशे येता सगळे येता. गव्हर्मेंट म्हण इतो पयशे दिलो तितो पयशे दिलो करोडांनी उलयता, पूण आमी कांयच चयल ना ते पयशे. म्हाका खूब बऱ्या तरेन एक गोश्ट तुमी सांगली की डेव्हलपमेंट म्हणटा तो कशा तरेचो डेव्हलपमेंट हें पयलीं समजून घेवपाची गरज आसा. जस्ट कॉन्क्रिटाच्यो बिल्डिंग्यो उबारल्यो म्हणून डेव्हलपमेंट जायना. जर थंयसर एग्रीकल्चर लँड आसा जी बऱ्या तरेन जे कम्युनिटी फार्मिंगूय म्हणू शकता आमी किंवा त्यांची स्वताची फार्मिंग, अश्यो जायत्यो गोश्टी समजत जायत आनी बऱ्या तरेचे साधन सुविधा मेळत जाल्यार खूब बरें जातलें. आनी एक गोश्ट जी म्हत्वाची आसा, जी म्हाकाय आतां खरेंच दिसता की हाजे बद्दल कितें करपाक जाय, तें म्हळ्यार स्वयंपूर्ण गोंय जर तुमी सक्सेसफूल करपाक सोदतात बऱ्या तरेन जाल्यार ग्रावंड रियलिटी कितें आसा ती पळोवपाची गरज आसा. भाई थँक्यू व्हेरी मच. येस, आनी एक सांगपा म्हणल्यार तुका एग्रीकल्चर हे लिडर पळय कोत्ता हांव ना म्हणना. आतां MLA फॉर एग्जांपल तो दितालो रेजना हें दिता. आमी ना म्हण अग्रेशन केल्लें आहा, पूण लोकांनूय तें सांबाळ प्रॉपर्टी घेताय. पूण हे पळय ऑथॉरिटी TCP कोण हे सगळे डिपार्टमेंट आहाय ती सगळे सगळे डिपार्टमेंट जालो आहाय. एकला एक ऑथॉरिटी सांगता, एक वन हेजें कांयच मेळना. हेल्थाचें फॉर एग्जांपल कांयच ना. ते लेप्रोजरी पडना सगलें. पूण चीफ मिनिस्टर पयर म्हणटा आपण आतां कळ्ळें म्हणटा ते भाशेन तें. जेन्ना आमी 5 वर्स दिलें परिकारा टायमार आमी आतकें लेटर दिल्लें सगळें जाल्लें आहा. हें आमी जाणाय. गव्हर्मेंट इज कंटिन्युअस प्रोसेस. कंटिन्युअस प्रोसेस तें जावपा जाय. पण ना म्हणपा जायना. जेन्ना आमी विजन 2020 प्लॅन दिला, RP प्लॅनाचे आमी प्लॅन दिल्ला, प्लॅन सारको एज पर आमी DPC म्हणटाय तेका डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी आर्टिकल 243 ZDचेर तें करून आमी मदत केली. सावथ केलें. हांव पयलीं ZPP आसलो. तें सगळें आमी करून गेल्ले. पूण तें इम्प्लिमेंट जायना. तेंच्या मतींतून ना तें करपाक. कितें ऑलरेडी विकलो आहा. ते पयशे येयले शिवाय हेंको कांयच करपा जायना. कित्याक हेंको आनी रेवेन्यू करपा जायना. जेन्ना आमी एग्रीकल्चर कोत्ताय तेंकां ते मदत दिनाय. आतां सायंटिफीक कर म्हणटाय ते. ट्रेडिशनल आतां कोंता येना म्हणटाय ते. न्यू हें शिकाय म्हणटाय ते. ट्रेडिशनलाचो फायदो चड जातालो सायंटिफीक कित्याक? कित्याक हो पॉयंट गेलो सायंटिफीक. आनी ते कोणा सायंटिफीक आमी गोवा स्पेसिफीक कोन्नाय ते.
आनी गोंयचें कितें बरें दाखय म्हळ्यार तें दाखयनाय. दुसरे स्टेटी सांगता हिंग बरें चलता थिंग बरें चलता, तिंका आमी कांय पडयलें ना. जेन्ना आमची दोड मुखार कितें दिस पडटा तेंची इम्प्रूव करपाक तें कोन्नाय. सारकी ही गोष्ट. जेन्ना गोंयान कितें तरी बरें चलता न्ही तेन्ना दुसऱ्या देशांतले दुसऱ्या स्टेटींतले हांगासर कित्याक इम्प्लिमेंट करपाक जाय? म्हाका दिसता की दुसऱ्या स्टेटींनी आमचे कडल्यान शिकपाक जाय की गोंयान अशा तरेचें कितें जाता तें तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपा सारकें आसा. सदांच आमी म्हणटा की ही कंट्री ती कंट्री ही स्टेट अशें सदांच आसूं शकना. खंयची तरी स्टेट गोंया कडल्यान शिकता आसतली तें शिकोनी आनी आमी आमचे जे ट्रेडिशनल गोश्टी आसात ज्यो फायदेशीर ठरता लोकांक त्यो लोकां कडेन पावया, त्यो जगा कडेन पावया. कदाचित जग पळयता आसतलें की गोंयान कितें तरी जाता म्हणून अशें जे नवीन आसतलें तांच्या खातीर. थँक्यू. आमी सध्या कुडतोरी मतदारसंघान मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आसात आनी मायना हांगासर आमी पावले. आमचे बरोबर मानेस आसा. बाई तुमचें नांव? मिलाग्रीस नोबेल मेनेझीस. बाई पयलो प्रश्न तुमकां विचारपाक सोदता. आतां हांगासरले जे MLA आशिल्ले एलेक्स रेजिनाल्ड ते काँग्रेसीन आशिल्ले, रेजिग्नेशन दिवन आतां TMCन गेले. कशें पळयता ही गोश्ट? लोकांक आवडली आवडूंक ना कशें पळयता? लोकां आतां एट प्रेझेंट मरे हांवूय काँग्रेस लोकांक आवडना कित्याक लास्ट टिकेट दिल्ली न्ही ताका गेल म्हण. पूण फिर बी स्लोली जातले. ही इज द ओन्ली केपेबल मॅन इन कुडतोरी एट प्रेझेंट वी फील. सो तुमी कितें म्हणटा की ते परत काँग्रेसीन येवं शकता? ना 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 आतां आनी काँग्रेस येयल्या पासून ताका सगळें घेवपा नाय. ते म्हणटा आमी घेवपा नाशिल्लो. ओके ओके. बट कितें लोक कितें म्हणून पळयता की एलेक्स रेजिनाल्ड एज अ पर्सन ऑर पार्टी म्हणून पळयताले? लोक पयले कितें एज ए पर्सन एज वेल एज पार्टी म्हणून पळयताले. पूण आतां कितें जालां हें सगळें हें जालां न्ही सगळें हे घुसपागोंदळ कशी जाल्या सगळ्या लोकां मना मरे आजून पासून सगळे विचार आयला कोणा मातशें तें लोक कुट्टोकार नेणाय अशें जालां. कन्फ्यूज आसा सारको कन्फ्यूज. हांव बिंग द पॉलिटिशियन आनी काँग्रेस आसून पासून हांव कन्फ्यूज सचिन बाब सांगचें म्हणल्यार सगळें कन्फ्यूज जालो हा. बरोबर. ना ना एक्झॅक्टली ही गोश्ट आमी सकाळच्यान पळयता लोकां कडेन. लोक सारके कन्फ्यूज आसा अजून पर्यंत. पूण तुमकां दिसता हे कन्फ्युजनाचो फायदो कोणूय घेवपाक शकता? ना कोण घेवपाक शकना. आतां काँग्रेसाचें आमचे हाल हुंयतांचे रॅली आहा कुडतोरी एगेन्स्ट टू डिसायड. आतां कोण कॅन्डिडेट आहा ताजेर डिपेंड जातलें. डिपेंड इट वील डिपेंड ऑन द हू इज द कॅन्डिडेट. ही 5 वर्सां आतां आशिल्ली पळय डेव्हलपमेंट विकास पळयता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी? ना आतां फर्स्ट म्हळ्यार इश्यू म्हळ्यार आमगे सोडप. आमचे पांय आमकां राजदूताचे मोटरसायकलीचे बसून वताले. जनरेशन जाली तशेंच आहा. इट इज बिकम लायक हेरिटेज मॉन्युमेंट जाला. कांय हो आश्वासन आहा फकत आयलो MP आयलो हो आयलो तो आयलो MLA आयलो आश्वासन दिलें कांयच जालो ना सचिन मो. लोक सारको डेस्परेट जाला आनी कचरो तुमी चोयल्लो आसतो येता आसतना कचरो सकयल पावला. सावियो आमचो दिवंक जायत पाटी कवरेज काडटा. पूण सोनसड्याचो त्रास हे सायडीक मायना किंवा कुडतोरी एरियेन रावपी लोकांक जाता मायंड देखून मानतो मी सारको हांगा वास मारता रावपाक मेळना. तुमी MLA कडेन बीन उलयल्ले हाजे बाबतींत? आमी MLA को उलयले कितले पाट थिंग धरना गेले MPक सांगिल्लें एक सांगिल्लें तेक सांगिल्लें कांय ना. सेकेंड तुका सांगपा म्हळ्यार सचिन आमची कुडतोरी मरे नाव एंड देन लायट वेता. इलेक्ट्रीक प्रॉब्लेम इज दे सारकोच लोकांक इक्विपमेंट पेडे जाता हें जाता तें जाता तें जाता. ती आमकां अत्यंत गरज आहा. हांवें MLA को पासून घाला आमकां अंडरग्रावंड जाय म्हणून. अद्या हांवें MP को घाला. MP म्हणटा रायशॉल जाला रायशॉल सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिला तांकां प्रोजेक्ट तो दिला. पूण आमकां कांयच ना. वी आर स्टील बॅकवर्ड. सेकेंड जालां आमचें कुडतोरी अनएम्प्लॉयमेंट खूब चड जाला सचिन बाब. आमची भुरगीं तुका सांगपा मुगे चोयल पासून कंप्युटर इंजिनियर मास्टर्स इन केलां इन हार्डवेअर सोड बट बेंगलोर गूड कंपनीज इन बेंगलोर. पुना हैदराबाद हांगा कांय जाय IT सोड पूण हें जाय विटामीन M तें सारकें गरजे पडटा सगल्यांक. आनी आमगे MLA हांव गुन्यांव करना तो इतलें तें ऑपोजिशन आहा. पूण आमगे एम्प्लॉयमेंटाचे भुरगे सारके अत्यंत त्रास काडटा सारके त्रास. सेकेंड थर्ड पॉयंट मुगे असो बिगिंग द फार्म टेनन्स असोसिएशन प्रेसिडेंट चेअरमॅन आहा कुट्रेचो. आमी इतले त्रास काडटा आमची ही म्हारगाय जाल्या लेबर इतले दिताय. पूण एक एग्रीकल्चर मनीस येवन आमकां विचारना तुमचें कशें जालां फार्मींग. हे फार्मींग आमचें रिवायव केलां आमचे MLA रेजिनाल्डान. तें हांव सारको ओपन एनीवेर आय एम रेडी टू टेल यू. आमी मेशीन दितो दिन हें करून आमी रिवायव केलां. आनी हांव पासून रोयपी हांव शेतकार. आय एम प्रावड टू बी टेल यू आय एम शेतकार. हांव 3 टन 4 टन भात काडटा पिकयता. हय इतले 4 टन म्हणजे 4000 किलो. पूण आमी इतले त्रास काडटाय. बरें आमी दुसरे पॉयंट घालो प्रेस गेल्लें आमचे 20 रुपयान किलो गव्हर्मेंट भात घेता.
आतां 20 रुपया अरे कर्नाटकाचेर सगल्याचेर सपोर्ट प्रायस सोडयला सबसिडी 20 रुपया कांय ना आनी ते आमकां 6 म्हयन्यांनी आमी सबसिडी घालतली MSP तशी काय आहे ना कांय ना एक एग्रीकल्चर आदलो मनीस येना आमकां विचारपाक बाबा तुमचे खूंय पावला तूं परिस्थिती कितें कोत्ता शेतकार कितें आदले खूंय तुमगे जाला आमी कांयच आमकां ना आनी थर्ड फोर्थ इश्यू इज मायन इज व्हेरी दीस इश्यू इज पायपलायन ही उदका पायपलायन करोड जाल्या इतली वर्सांची सारकी आतां MLA म्हणटा आपण घाला हें घाला म्हणटालो आमचे MLA चोया हे कांय आनी आतां तर गोरमेंटच्या कुट्रे मार्केट आहा तशें सांकडे वच बीच सगल्या मार्केट जाल्यार आमगे कुट्टोरी मार्केट आहा तशेंच आहा एक टॉयलेट ना हे म्हणटा गव्हर्मेंटूच लक्ष घालिना हांगासर ना कांय लक्ष घाना कांयच घाना कांय ना वी आर व्हेरी सॉरी आतां आमी इतले लोक कुट्टोकार सगळे हांव कुट्रे लोकां नांवां सांगता कन्फ्युज्ड कोणा मातशें कोण कोत्तो आमकां हेल्पा पावतलो कितें कोत्तलो इतलें सकयल शेत रोयताय आमी सगळे कोत्ताय आमी त्रास काडटाय ट्रॅक्टर घाताय दीस रात उदो लावपाचें आनी थोड्या तेंपा थोडे बांदपा जाय ते दॅट वॉटर वी यूज फॉर द फिल्ड ते आमी खूद कोत्ताय आमकां पयशे ना आमगे पयशे मडगांव अर्बन बँकां उरले तो पॉयंट तुम्ही सांगा म्हाका कितें जाल्लें एक्झॅक्टली आमचे मडगांव अर्बन बँकांत कुडतोरी तेन्ना 6.80 सुमार उरलो आहाय बँक सीज जालो बँक गेलो ते आमी आतां कितें कोत्ताय आतां आमी थोडे हांडी हे थोडे बळे ऑक्शन कोत्ताय सचिन ऑक्शनाक घाता आतां टू पूण ताजे कितें ते कितें मेळटा तें आमी यूज कोत्ताय परमिशन फ्रॉम मामलादार एंड यूज लास्ट प्रश्न ही 5 वर्सां BJP गव्हर्मेंटाचे कशें पळयता तुमी ना तेगे सगळी हे दे मोस्टली दे आर ऑन कम्युनल हे सी वी आर हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे आमी एक भाव गोंयां सारके आनी सगळ्याक मुगेश आनी ब्लड इज रेड आज तो म्हणटा हिंदू हें कोत्तलो ना वी आर नॉट इन फेवर ना एटलिस्ट आमी म्हणटाले प्रॉमिस नॉट इन फेवर आमी आयज कुडतोरी मतदारसंघान भोंवताले मतदार राजा ही कार्यावळ घेवन आणि जायते लोकांचे म्हणणे ऐकले कितें जाय हांगासर नाका और आतां जे पार्टी शिफ्ट जाले हांगासरले MLA आशिल्ले ते अलेक्स रेजिनाल्ड तांच्या बद्दलूय विचारले लोकांचे वेगवेगळी मतां आयकून घेतली येस एक कन्फ्युजन आसा अजून पर्यंत लोकांच्या तकलेन हें मात्र नक्की आसा आमचे बरोबर साश्टीचे आमचे स्टार रिपोर्टर परत म्हणपाक सोदता आमचे सावयो बाब सावयो कितें दिसता तुका कशें पळयता आयचे जे सगळे लोक उलयल्या कन्फ्युजींग आसा की बाबा सगळे पार्टी आपापल्योच पार्टी अशे आपापले वांगडा भोंवपी अशे मनीस कशें पळयता तुमी कित्याक न्हू सचिन अलेक्स रेजिनाल्ड रॉयान सद्याक 3 फावटी MLA आहा फॉर लास्ट 3 टर्म्स पूण तो केन्ना मिनिस्टर जावपाक पावलो ना वो ताका कोणें तेश कोन्न हेल्प केलें ना सो कितें जालां एक कुट्टोरी विलेजी म्हणजे डेवलपमेंट तितली जाली ना तेणें बाकीची काम केलें लोकांगेली लायक रस्त्याची नळाची उदो बी तेश कोन्न तेणें हेल्प आनी तेगे आनीक कितें तो मरे कोणाकूय गरजे कितें जालें न्हू तो पावता तशेंच शेतकारांक तो भरपूर हेल्प करता लायक ट्रॅक्टर मेशीन सो शेतार आनी आमी जाणा कुट्टोरी इज ग्रीनरी ऑफ सालसेत म्हणटाय बरोबर सो हिंग कितें जाता तो जायत लोकांक हेल्प करता सो जाता तितूर लोक आतां हिंगा शेताय रोयता बरोबर पूण म्हाका सांग आतां इतल्यो पार्टीज ज्यो आसा म्हणजे आप आसा रिव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणा किंवा काँग्रेस आतां काँग्रेसचो कोण नवो येतलो तो BJP आसा ह्यो सगळ्यो पार्टीज आनी जे तेंचे लिडर्स आसा ते तितलेच लोकां कडेन पावलेले आसा तितलेच फेमस आसा कशें पळयता हे गोश्टी कडेन हे आतां लोकांनी डिसायड करपाचें बाबा तांकां खंयच पार्टी जाय खंयच कॅन्डिडेट जाय तो कित्याक कितले पार्टी बसोन म्हूण वोट डिवायड जावपाक दिवपा शिटपणय कित्याक जाता मागीर सगल्यांनी तर एकल्याकूच सपोर्ट केलो न्हू लायक जाल्यार बरें जाता कित्याक जाल्यार वोट डिवायड जाता मागीर बोलदो येता आनी मागीर लोक कितें म्हळ्यार अरे काम तो काम कोना हें कोना तेच जाता सो लोकांनी तें पयलीं डिसायड करून बाबा पळोवन वोट मारपाचें मागीर फाटल्यान उलोवन फायदो ना सारकें आणि येस सारकें आसा की बाबा भलतोच मागीर निवडून येता आनी मागीर म्हणटा की आमची कामां जायना कित्याक वोट जे मेजर वोट शेअर आसा तो डिवायड जावन वता म्हाका दिसता सावयो खूब इंट्रस्टींग मतदारसंघ आसतलो हो पळोवपा सारको आसतलो की कितें जाता तें कारण अलेक्सान ज्या तरेन शिफ्ट केला लोक अलेक्स म्हणून सुद्दां भरपूर पळोवपी लोक आसा नॉट अ पार्टी बट अलेक्स म्हणून मारपी सुद्दां लोक आसा हांगासर तशे हय तेश कोन ना आनी तेगे कितें जाला आतां तो इवन हे शिफ्टेड टू TMC न्हू सो तो जाण आसलो बाबा विथ वॉट कॉन्फिडन्स ही हॅज जॉयन TMC कित्याक ताका ऑलरेडी काँग्रेसी तिकेट बी दिल्ली एक्झॅक्टली डिक्लेअर बी जावन तो गेला म्हाका सांग एक गोश्ट हांगासर पयली ती म्हळ्यार म्हाका दिसता राशोल ते सायडीक की कांय कडेन टॉयलेट्स ना एकट्यान आमकां उलोवन दाखयलें की हांगासर इतले बॅकवर्ड आसा की आजून टॉयलेट्स मेळना
कशें पळयता ह्या गोश्टी कडेन इतले बॅकवर्ड इतले फाटल्यान ते म्हणटा की सीएमांक खबर सुद्दां आसना की अशे तरेचो एक गांव आसा म्हणून एक बेट आसा एक आयलंड आसा राशेल म्हणून कशें दिसता एक्चुली राशोल म्हाका दिसता MP सावयकार आसतना तेणी तो कितें तरी डेवलप करपा आमी घेतलेलो पूण तें कितें जालां तेजी प्रॉपर फॉलोअप बी जालें ना ताका लागून कितें जालां लोकांक ती फॅसिलिटी पावली ना ते एक आदेश गांव म्हूण कितें तरी डेवलप करपा आहलें पूण तें कितें जालां ते प्रॉपर हें ना म्हणटच मागीर तें उरलें न्हू लोकांक बेनिफीट मेळना जे स्कीम आयताय न्हू तेज्यो बरोबर सद्या लोकांची सगळी नजर आसा की काँग्रेसचो नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो तो एंड ज्या तरेन गोश्टी हांगासर चल्ल्या म्हाका दिसता जायत्यो मिटिंगो काँग्रेसीच्योय जाता हांगासर बिकॉज टू गीव द गूड कॅन्डिडेट अशें आयकपाक येता बट लोकांक कितलो अपील जातलो तेच परी म्हाका दिसता 3 टर्म म्हणजे 15 इयर्स हांगासर अलेक्स रेजिनाल्ड आसा अलेक्साचो एक स्वताची एक फॅन फॉलोईंग आसा आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ताचे स्वताची वोट शेअर्स आसा ते कितें जातले तशेंच आम आदमी पार्टीचे जे ते डॉमनीक आसा सो डॉमनिकाचे सुद्दां स्वताचे एक आतां तो ZP आसा हांगासर आनी तेजे बरे वोट शेअर आसा तशेंच RGचे सुद्दां म्हळ्यार रिव्होल्युशनरी गोवनाचे सुद्दां हांगासर फॉलोवर्स आसा जायते लोक उलयतना उलोवन दाखयता मुवमेंटूय जाता RGचो मुवमेंट आपाचो जाता सगळे सो हो इंट्रस्टींग आसा कारण जायते लोक सद्या कन्फ्युजूय आसा की आपूण कितें करप ते हे कन्फ्युजन पयस करात आनी एक बरें शासन दिवपाचो प्रयत्न करात एक बरो MLA तुमच्या खातीर निवडपाचो प्रयत्न करात जो करप्शन फ्री आसतलो जो विजनरी आसतलो आपल्या गांवा खातीर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर बरे तरेन काम करतलो इतलेंच सांगपाक सोदता आनी आयची ही कार्यावळ सोपयता सावे बाब थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं तूं आशिल्लो आमच्या वांगडा दिसभर आनी खुबशे आमचे जे जाग्यांचेर गेले लोकांचे आयकले सगळे म्हणणे आसा ते आनी तुमच्या पर्यंत पावपाचो एक प्रयत्न केलो आनी कांय दिसांनी परत एकदां मेळुया आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवन मतदार राजा ह्या कार्यावळीन तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट